नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनात येवकार हांव संजना काणेकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। अटल आसरा येवजणेचे पैसे 15 जून मेरेन खात्यांत जातले जमा। सरकारी येवजण्यांचो गैरवापर जाल्यार करतले खर कारवाय। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची शिटकावणी। देशभरातल्या खासगी संस्थांक व्यक्तींक बेकायदेशीर रितीन दिल्ल्यो रान जमनी राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांनी घेवच्यो परत्यो। सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश। प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर खाशेलो तपास पंगड करचो तयार। सर्वोच्च न्यायालयाचो आदेश। मोती दोंगरावेल्या घरांचे कोफूसांव सुट्टा सुटना। सरकार कितेंय निर्णय घेवं, घरांच्या पुनर्वसनाक कशीच दिवचे ना जमीन। आके कोमुंदाद आपल्या भुमिकेचेर ठाम। राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन मादोयचेर केल्लो अहवाल पुरायेन चुकीचो। राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन वास्तवाकडेन केला दुर्लक्ष। काँग्रेसीचो आरोप। देवचल मालांतल्या लाटंबारसी पंचायत वाठारांतल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्याची धाड। चिरे काडपाक लागपी कांय माकनाय केली जप्त। फोंड्या आनी दारबांदोडे मालान माडांचेर आयला रोग। रोगान माडाचे माड पडटात आडवे। शेतकारां मुखार संकट। शेतकी अधिकारी सांगतात उपाय केल्यार माड जातात साल्वार। आता खबरो विस्तारांत। अटल आसराचे सगळे अर्ज 15 जून मेरेन निकालान काडटले आनी ते तांच्या खात्यांत जमा जातले। घरां बांदपा खातीर गरजेवंतांक 1.5 लाख रुपया दिवपाची येवजण आसा, पूण सरकारी येवजण्यांचो गैरवापर जाल्यार सरकार कारवाय करपाक फाटीं सरचनात। तशेंच अटल आसरा खाला घरां बांदप, घरां बांदपाचे पुरावे सादर करप गरजेचें आसा। येवजणेच्या पयशांतल्यान भुरग्यांक गाडयो घेतल्यो जाल्यार गाडयो जप्त करून कारवाय करतले, अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलां। सँक्शन लेटर घेवपाक तुमकां आपयतले म्हणजे परत सांगता, तुमी आतां कोणाक ताका काम करूंक लायला पळय गवड्यांक बी न्हू, ताका काम करूंक लाया। कोणाचे पत्र तुमकां हाडपाचें ताका लायात हांव सांगता। 30 तारखे पयलीं पयशे 75,000 रुपया 100% तुमच्या अकाउंटार येतले, ही म्हाजी गॅरंटी आसा। जितक्या जाग्याचेर कॅम्प घेतल्या तितक्याय जाग्याचेर मंत्री तुमचो गोंय भराचा भोंवत आसा, वेगवेगळे कडेन ह्या कॅम्पाच्या निमित्तान तोय स्वता वयता आपल्या स्टाफा बरोबर आनी सगळ्यांक पोटतिडकीन काम करून घेता। हे कित्याक तर आमकां खरेंच लोकांक गरज आसा आनी त्या लोकांक ते पयशे मेळूंक जाय म्हणून ह्या 30 तारखे पयलीं पयले 75,000 रुपया मेळटले। उरलेले 75,000 रुपया 15 जून पर्यंत आमी दितले। 15 जून म्हणजे तुमी लक्षात घेयात, एका म्हयन्यात तुमकां 1.5 लाख रुपया मेळटलो। म्हणल्यार तेय बी कशें सांगता हांव, 75,000 रुपया घराक फोडलेल्याचो फोटो मारूंक जायो, ओके, ती बिलां लावली आनी परत तेणी रिसीप असोच कॅम्प घेवन ते अशें सांगायतले तुमी वांगडाच दिवपाक जाय। तेच्या उपरांत उरलेल्या 75,000 रुपया गाडी घेवन पयशे दिले जाल्यार येवचे ना। नातवांक बी गाडी घेवन दिवपाची ना जाल्यार जर तें जायत न्ही जाल्यार आमी उरलेल्या 75,000 रुपया दिवचे ना। दिल्या ते दिसा परत घालतले। कोण जर सांगात आमकां गाडी घेतल्या म्हणटा ती गाडीच परत घालतले हो पयशे। हांव खोटें सांगना, थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा। सरकार ज्या कामाक जे पयशे दिता ते त्याच कामाक ते पयशे यूज करपाक जाय, दुसऱ्या कामाक न्हू। म्हणून कृपा करून गोंयभरच्या लोकांनी समजचें 3 लाखाच्या सकयल जेचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो। 3 लाखाच्या वयर जेचे इन्कम आसा ताणें ह्या स्किमीचो बेनिफीट घेवचो न्ही। आमकां जर चुकून कळ्ळें, कोणी जर चुकून कंप्लेन केली जाल्यार ताका ते पयशे परत रिवर्ट करचे पडटले, म्हणजे सरळ म्हणलें आसा। आनीक जे बेनिफिशरी एंटायटल जातात तांकां बेनिफीट आमकां पावसाच्या पयलीं घालपाक जाय आनी त्या उद्देशान आमी संपूर्ण मतदारसंघां भितर आतां प्रत्येक दिसा प्रत्येक मतदारसंघां भितर कॅम्प लायिल्ले आसा। हो 5वो कॅम्प जावन आसा। आतां पर्यंत आमी प्रोसेस केल्ले ते सादारण 600च्या वयर अर्ज आमी आयज प्रोसेस केले आनी म्हाका दिसता की 4-5 दिसांच्या भितर तांचे बेनिफिशरीच्या अकाउंटाचेर पयशेय वतले। मोती दोंगरावेल्या घरांचे कोफूसांव सुट्टा सुटना। मोती दोंगरावेले जमनीन जी घरां आसात ती जमीन आके कोमुंदादीची। कोमुंदाद आपली जमीन सोडपाक कशीच तयार ना। तांकां ही जमीन खाली करून दिल्ली जाय, पूण मडगांवच्या आमदाराच्या आदाराक लागून ह्या घरांचेर अजूनय कारवाय जाल्ली ना। उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर घरां सरसकट मोडून उडोवपाचो आदेश दिलो। दुसरे वटेन सरकार कोमुंदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाक सोदता। ह्या बोवाळान मोती दोंगरावेल्या घरांचे भवितव्य कितें असो प्रश्न उप्रासले बगर रावना। मोती दोंगरावेल्या घरांचे कोफूसांव सुट्टा सुटना।
मोती दोंगरावेल्या जमनीत जी घरां आसात ती जमीन आखे कोमुनिदादीची. कोमुनिदाद आपली जमीन सोडपाक कशीच तयार ना. एके वटेन उच्च न्यायालयाक बेकायदेशीर घरां मोडून उडयली जाय जाल्यार दुसऱ्या वटेन सरकार कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाक सोदता. पूण सरकार कितेंय निर्णय घेवं आमी आमची जमीन कशीच दिवचे ना म्हूण आखे कोमुनिदादीचो एटर्नी सेलेस्टीन नोरोना सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. Muti Dongar's full area where illegal constructions were going on is in the High Court. And in the High Court, this has been given to us as status quo, the verdict that had come. After that, in 2019 also the court came up, but nothing has happened. Concrete things have happened there. Please tell me. आणि आयडेंटिफाय झाल्या सुद्धा होय सगळे आयडेंटिफाय हे कोण डिमॉलिशन नोटीस कार्ड मागीर ते एपीला गेले न्ही. ओके सो आतां मुखारलो प्रोसिजर तुमगे कितें आसतलो? आतां नाव वेन द हाय कोर्ट रिज्यूम्स देन द हाय कोर्ट इटसेल्फ हॅज टू ब्रिंग दिस अप. ऑफकोर्स एडवोकेट विल गो एंड आस्क फॉर द commencement of these proceedings, but it is the High Court's case because they have come under that 3 of yes PIL 3 of 2025 or 24 I think 25 sorry. मडगावच्या मोती दोंगराचेर सुरवातेक 112 घरां आशिल्लीं. मडगाव पालिकेन ह्या घरांचो सर्वे लेगीत केल्लो. आता ही बांदकामां वाढून 325 पावल्यात अशें मडगावचो काँग्रेसीचो फुडारी सावियो कुतिनो सांगता. हाऊस असेसमेंटा वेळार ह्याच लोकांनी आपली घरां बेकायदेशीर आसात अशें म्हूण पालिकेक बरोबर दिल्लें आसा खंय. अनेक इंटरेस्टिंग हें आसा म्हणल्यार कांय वर्सां आदीं जेन्ना मोती दोंगरार सर्वे जाली त्या टायमार म्युनिसिपालिटीन स्वता 112 स्ट्रक्चर्स आयडेंटिफाय केली. 112 घरां. आतां जेन्ना आमी पळयतात की रिहॅबिलिटेशन कितें तरी करपाक सोदता तेन्ना 325 स्ट्रक्चर्स म्हण दाखयता. आतां ती एडिशनल कशें येयली खंयच्यान येयली तें आमकांय खबर ना सांगपाक. आनी जेन्ना 112 स्ट्रक्चर्स हे जाल्ले आहा आयडेंटिफाय जाल्ले आहा थ्रू म्युनिसिपल सर्वे आनी नोबडी एल्स बट थ्रू एक्चुअल म्युनिसिपल सर्वे जाल्यार ती 325 कशी जाली. आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार 112 युनिट्स आहा जाल्यार म्युनिसिपालिटीन आतां एसेसमेंट केल्लें आहा फॉर हावस टॅक्स फाटी पार्लिमेंट इलेक्शना पयलीं तुमकां खबर आसा सगळें गाजलेलें तें. तातूंत 112 परस कितलेशे प्रमाणान सुबेज युनिट्स एसेस केल्ले आहा. सो म्युनिसिपालिटी हॅज गॉन एगेन्स्ट देअर ओन सर्वे म्हणल्यार जाता. कित्याक म्युनिसिपालिटी सर्वे 112 दाखयता आनी नेली 200-300 सुमार हे दाखयता प्रिमायसीस एसेस फॉर हावस टॅक्स. आनी वर्स्ट म्हणल्यार सांगपा म्हणल्यार हेंचे भंग दिसता म्हाका कित्याक आनी बरोवन दिल्लें आसा मडगांवच्या आमदाराचें ऑफिस हेल्प करताले तांकां हे असेसमेंट करपा खातीर आनी तातूंत तांचे कडेन बरोवन घेतल्या की माय स्ट्रक्चर इज इलिगल एंड आय एम ओनली आस्किंग फॉर हावस टॅक्स एंड आय वील नॉट ऑब्जेक्ट इफ इट इज डेमोलिशन. हे सगळें बरोवन दिल्लें आहा. समजा त्या टायमार तांकां कोण सेव करपाक शकता तें आतां पळोवपा पडटलें. कित्याक अननेसेसरी पयलीं सद्या ते बरें आहले एक फावटी स्वता ते बरोवन घेतिता थ्रू मारगांव MLA's ऑफिस समजलें. आनी आज तो म्हणटा की जब तक मागीर कोई हात नाही लगायला हेणी तांकां वयल्यान त्रासान घातल्या आयडेंटिफाय करून बरोवन दिवन की आमी इलिगल आहा म्हणून. हे त्या लोकांनी नियाड करपा जाय की हे भाशेन तो फटयत म्हणटा सगळ्या लोकांक. जे पर्यंत तांकां वोटींग हें आसतलें त्या टायम पासून तांकां सांबाळपाक सोदतालो तो. नाजाल्यार तांकां हे भाशेन सामको रस्त्यार घालपाची तेजी इच्छा आसतली आनी कांय ना. बरें. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगावच्यान गौरांग प्रभू मलकर्णेकर. राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन म्हादयचेर केल्लो अहवाल पुरायपणान पक्षपाती आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यादो फर्नांडिसान केलो. ह्या अहवालांत राष्ट्रीय दर्या विज्ञान संस्थेन वास्तवा कडेन पुरायेन दुर्लक्ष केलां. IISc, IIT, मुंबय, ATRI आनी नार्वेच्या उदका संशोधन संस्थेन म्हादयचें उदक गुणायलें जाल्यार कितें दुश्परिणाम जातलो हे विशीं आदींच शिटकावणी दिल्या. अशें आसतनाय दर्या विज्ञान संस्थेच्या अहवालांत वेगळेच मुद्दे मांडल्यात अशें विर्यादो सांगता. काल आम्ही मुख्यमंत्र्याचे रिएक्शन पळयले की तो सांगता की आपूण तो अजूनही रिपोर्ट पळोवना. आता हो रिपोर्ट एप्रिल 2024 आयला म्हणजे जवळपास 1 वर्ष जावन गेले
आणि सरकार जे म्हणटा, मुख्यमंत्री म्हणटा की म्हादय आपल्या आवयपेक्षा व्हडली, की आमकां कितलो सिरियसनेस आसा म्हादयचेर हे दिसून येता. एक वर्स जो रिपोर्ट येता आणि सरकाराक टाइम ना तो रिपोर्ट पळोवपाक, विच शोज दॅट वॉट अँड हाव सिरियस दे आर अबाउट म्हादय डायव्हर्जन. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो स्टँड म्हादयचेर हो कायम उरतलो. वी विल मेक शुअर की जे डायव्हर्जन थंय इलिगल पद्दतीन जे चल्ला हाचेर गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो विरोध आसतलो आणि वी विल फायट टू प्रोटेक्ट आवर रिवर म्हादय. इवन हाय कमांड हॅड टोल्ड म्हाका 2 वर्सां पयलीं न्ही, यू हॅव टू फायट फॉर गोवा, लेट देम फायट फॉर कर्नाटका, दिस इज युअर राईट. How can we allow somebody else to dictate terms? But do you all keep a discussion on these things? No, not required at all. When we are backing the government, नी, आम्ही गोयच्या सरकाराक बॅक करता, win this case. But थोडे महिने झाले, we got in touch with some NGOs in Karnataka. तांकाय आमची भासाभास झाली, डिस्कशन झाले, we shared notes, and they were also convinced that yes, गोयात न्ही कर्नाटकूय डिस्ट्रॉय जावपाचें आसा. आता ते एनजीओ तांच्या सायडीक लढाई स्टार्ट केल्या. दे हॅव बीन हॅव्हिंग एक्सटेन्सिव्ह अवेअरनेस प्रोग्राम्स देयर. बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, खानापूर डिस्ट्रिक्ट, पीपल आर नाव एंग्री. ते म्हणटा आमकां डायव्हर्शन नाका बिकॉज ही म्हादय डायव्हर्टेड, दे आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड. सेकंडली एक महाजन कमिशन म्हणून आयिल्लें खूब वर्सां पयलीं. इट इज अबाउट डिसायडिंग खंयचे एरिया महाराष्ट्राक पडटले, खंयचे एरिया कर्नाटकाक पडटले. याद आसा खुबशी झगडीं जाताली, लोक रायट्स जाल्ले, मेल्ले. व्हॉट डीड महाजन कमिशन से? सम एरियाज they say it belongs to Maharashtra, some areas belong to Karnataka. When this thing has not yet been implemented, तुम्ही हे म्हादय which is आमकां खबर ना त्या सायडीक, गोंयचे तर आमी फायट करता आमकां जाय म्हण. बिटवीन महाराष्ट्र and Karnataka there is a dispute. Which will go which side? Then how can you divert? How can you build these dams when Mahajan Commission has not been implemented? Legally पळयत जाल्यार खुबशे आसा. हे गोंयच्या सरकारान हाडपाक जाय, यूज करपाक जाय all these argument. They have to get in touch with Karnataka, this Maharashtra. If you tell me I will initiate talks with Maharashtra rather than Karnataka, बाबा तुम्ही त्रासान तुमचे हे केला, बंद केला. Let's join the hands and fight. शुक्रारा दिवचल मालांतल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांत चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर खण खात्यान धाड घाली. ह्या वेळार चिरे काडपाक लागपी कांय माकनांय जप्त केल्ली आसात. दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शना खाला ही कारवाय केल्ल्याचें कळटा. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे, मये आणि हेर कांय सुवातींचेर बेकायदेशीरपणान चिरे काडपाचो वेवसाय नेटान चालू आसा. हे बेकायदेशीर चिरेखडींचेर खण खात्यान धाड घालतकीच कांय दीस चिरे काडपाचो वेवसाय बंद आसता आनी थोड्या दिसांनी परत हो वेवसाय नेटान चालू जाता. दिवचल तालुक्यातल्या लाटंबारसे पंचायत वाठारांतल्या उसप वाठारांत बेकायदेशीरपणान चालू आशिल्ले चिरे खडीचेर शुक्रारा सांजे धाड घालून चिरे काडपाक लागपी मशिनरी जप्त केली. दिवचलचे उपजिल्लोधिकारी नेहाल तळवलेकर हांच्या नेतृत्वा सकयले टिमीन ही कारवाय केली. हे खडीचेर सध्या पुलिसांची देखरेख आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या वर्सा ऑगस्ट म्हयन्यांत लेगीत हे चिरे खडीचेर धाड घालून मशिनरी जप्त केली. आता पळोवचें पडटलें खण खातें हे बेकायदेशीर चिरेखडीचेर कितें कारवाय करता तें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयांत गोंयकारांक नाल्ल सद्याक कुस्तार जाला. रानटी जनावरां तशेंच सैमीक आपत्तीक लागून नाल्लांचें उत्पादन सामकें देंवलां. अशें सगळें आसतना आतां नाल्लकारां मुखार नवें संकश्ट आयलां. फोंड्या आनी दारबांदोडे मालांत एका विशिश्ट प्रकारच्या रोगाक लागून माडाचे माड जमनीर आडवे पडपाक लागल्यात. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट.
फोंडे आनी धारबांदोडा म्हालात माडांचेर रोग आयला. माडाचे माड अशे जमनीर कोसळून पडपाक लागल्यात. फाटली 2-4 वर्सां जालीं खंय हे रोगाचो खेव आयला. आमचे हांगासर माड असले ते सगळे माड हे खंयच्या तरी रोगान येवन सगळे काबार जाले. हांगासर माझ्या शेजाराक आमचे चुलत भावाचे आहा तेंचे सगळ्यांचे आहा आनी सगळेच माड काबार. खंयचो रोग येता तोच कळना कितें. आनी ताका लागून आयज माड लावप म्हणल्यार मोठो एक परिणाम मोठो जाल्लो आहा. माड लायिल्ले आमकां खावपाक मेळना म्हण त्या खातीर आमकां एक रोगाचेर उपाय म्हणटा तो सोदून काडचो सरकारान अशें आमी एक हें करता. आमी एग्रीकल्चर पोरो पयल्या आसा आमी कळयता पूण तेंचे जो आयसीआरान हितून कळयल्लें पूण थंय सुद्दां तेंचे उपाय ना आयसीआरान. सो केन्नासून हो रोग पसरला? एका आतां जाले 2-4 वर्सां जाली म्हाका दिसता एका ह्या रोगाक. ह्या वर्सा चड जाला. आतां हेवटेन सगळे लायनी सगळे माड कंप्लीट काबार जाले. हय हो माड त्याच हेका लागून तेन्ना एका आमी पळयला हांगा हें करून पळयलें म्हळ्यार ते आमकां मेळना. बारीकसो किडो कसो दिसलो आमकां हांगा एक किडो बारीकसो दिसलो आनी तितून तो माड कंप्लीट गेलो मागीर. आनी मरता म्हणून केन्ना कळटा जेन्ना सवाग वता माड पळय तो आतां तेका हें लागलेलें तो कसो दिसतालो माड वयल्यान खायत सामको सकयल्यान दिसलें. जेन्ना सगळी चुट्टा बावली तेन्ना मागीर कळटा माड मेलो म्हणून. तेजे पयलीं कांयच कळना तेंचे. तेन्ना हेजे गोवोरमेंटान हेजे उपाय करपाक जाय. शिवडीच फक्त अशी वयता आनी शिवडी केन्ना कळटा ती सगळें खावन जातकूर मुळा वयतकूर मागीर तो असो हे पडटा आनी तेन्ना कळटा माड मेलो म्हणून. ना उपाय काय करूंक मेळना तेका. आनी लागीं ना न्हू तो वयर वचून हें करतलो. हांगा लागीं म्हणून आमकां कळ्ळो हांगा आमी खापमान पळयलें तें उपाय नासलो तेजो खापमान. पयलींच वानर, खेती, शेकरो हे सारकेली रानटी जनावरां शेतकारांक उपद्रव थारता आसतना आतां हे अशे तरेच्या रोगान भाटकार कुळागरकारां मुखार नवें संकट. म्हटल्यार नाल्लाची दर वाडपाक 2 कारणां आसा. एक म्हळ्यार खेती आसा, शेकरो आसा आनी हो रोग. ह्या 3 हितून माड मेले आनी शेकरो जो लागता पळय तो खेती आनी शेकरो म्हणटा तो एक बारीक फळ आसता तेच खावन काबार केले. म्हणजे जो नाल्ल जावपाचो आहा तो नाल्ल आयज जायना ताका लागून आयज रेट वाडलेलो आहा. ह्या भाटान अशें कितें समज एक भाटान समज 5-6 हजार नाल्ल मेळटाले त्यात 1,000 मेळपाची परिस्थिती ना अशी हे जाल्ली आसा. सो शेतकारांक नुकसान जाल्लें. शेतकारांक नुकसान जाल्लें आनी हेजे गोवोरमेंटान खरें म्हणजे हें करून जालें. फॉरेस्ट म्हणटा कितें खेती पडटकूच तुमी नाल्ल हाडून तुमी आमकां एकठी करा. कशें हाडटले पुरोडो नाका आमकां नाल्ल हाडून तुमकां दाखोवपाक बोणे हाडून दाखोवपाक. पोरू वर्सा खंय चड पावस जाल्ल्यान माडाच्यो शिवड्यो कुसल्यो. हे शिवड्यांचेर 2 तरेच्यो किडी बुराक मारून तातूंत खंय तांतयां घालतात. हाचेर उपाय आसा. जे शेतकाऱ्यांनी उपाय केला तांचें लुकसाण जाल्लें ना म्हणून धारबांदोडेच्या विभागीय शेतकी अधिकाऱ्यान सांगलें. माडाक न्ही मुख्य जी शिवडी आसता तिका रायनोसरस बिटल किंवा रेड पाम विवील म्हणून 2 प्रकारचे जे बिटल्स आसता ते थंय शिवडेक बुराक मारता आनी थंय आपली अंडी घालता. सो कितें जाता पावसान जेन्ना गेल्या वर्साक जेन्ना पावस खूब पडलो तेन्ना ते शिवडेन उदक भरून ते बुराक जाल्ल्या शिवडेन उदक भरून थंय शिवडी कुसली बऱ्याच जाणांची. सो कमी वेळान खूब पावस पडल्या कारणान त्या वेळार प्रत्येकाक पाडेली उपलब्ध जावना किंवा वयर वचून वखद घालप जर केलें जायत पाडेली घेवन जर ती शिवडी निवळ करून मँगोझॅप म्हणून वखद मेळटा तें जर त्या शिवडीन घालून ती शिवडी निवळ करून वेवस्थीत वखद लायलें जायत जाल्यार जे माड मरता तेंचेर उपाय म्हणून ते करपाक जाता. ते माड वाचूंक शकता. एक प्रत्येकाचे एक 5-6 अशे गेल्ले आसा म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अशें ना पण थोड्यांनी काळजी घेतली. तेंचे जे ल्हान माड आशिल्ले तेंची खुबश्या शेतकऱ्यांनी काळजी घेतली आपली वेवस्थीत वखद लावन आनी तेंचे माड वाचलेले बी आसा. सो मेन डिजीज तेकाच लागून जाला. हय. सद्याक गोंयांत फकत जमिनींचो वेव्हार चल्ला. गांवांनी लोक आतां आपल्यो जमिनी भाटा कुळागरां विकपाक लागल्यात. दुसरे वटेन जे शेतकार अजून शेतां भाटां सांबाळून आसात तांकां रानटी जनावरां आनी हे अशा रोगांचो खेव बादपाक लागला. शेतकाऱ्यांच्या हे समस्येचेर उपाय काडपाक सरकाराक अजून येस आयिल्लें ना ही वस्तुस्थिती. सरकारान हेचेर गंभीर दखल घेवची आनी ह्या शेतकाऱ्यांक नुकसान भरपाई दिवची अशी मागणी शेतकरी वर्ग करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. कळंगूट खोबरावड्यार दर्यादेगेर आशिल्ली सैम संपदा कोणे तरी नश्ट केल्ल्यान शेनवारा कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान आंदोलन केलें. हे विशीं ताणें कोर्टांत आनी कळंगूट पुलीस स्टेशनान लेगीत कागाळ केल्ली पूण अजूनय कसलीच कारवाय केल्ली दिसून येना. बेगोबेग ही वनस्पत आनी जैवविविधताय नश्ट करप्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या सयत कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरमान केल्या.
we were actually shocked to see this such a gross violation that is being committed on Kalamut, very close to my place. This is a very important shrub. This is known as jeel, and आमी तेका कितें म्हणटा लिंगोड म्हणटा आमी तेका. And this is one of the plant that holds that sand dune, and it protects the sand dune. आता पयशे जाल्यार तुमी सगळ्या दोरयाचेर जर पळय sand dune आसा थंयसर ते जिली जाल्या ताचेर वयल्यान. And not only that, this is a protected species which is medicinal. What I know of, at least 2 companies from Chennai is actually making cough syrup for cold from this very plant. Also, this medicine is being used for women's menstrual cycles, for issues with that. This is a medicinal plant. आणि अशे हे बाबतीन त्यांनी अशें कातरून उडयलां आनी they are giving some silly reasons. It is not acceptable. And as the biodiversity committee, on behalf of the biodiversity committee, we strongly condemn such an act, and we want this guy, whoever has done this violation, that he restores this entire area back to what it was, and we are also willing to help to even plant more of this. प्रेसिडेंटान आमी कंप्लेन केलेले आनी आमकां हायकोर्टाची ऑर्डरीन ते बंद जालेले. आता परत जाला इतले वेजिटेशन कातरप, इट्स नॉट अ 1 डेज थिंग. हे खूब दीस जाले आसतले कातरलेले आहा आनी मागता आमचे लोकल ऑथॉरिटींकूय हेचेर घेवचे, कित्याक लोकल ऑथॉरिटी आतां न्यू स्ट्रेंड काडला फकत लोकलांक कोटा करपाक, बट असले दिल्लीवाले भायले पळय आहा तेंचेर कसलेंच एक्शन जायना. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंत स्ट्रीट लायटी नाशिल्ल्यान कामगारांक काळखांतल्यान वाट काडीत वचचें पडटा. फाटले कितलेशेच म्हयने जाले रस्त्यावेल्यो स्ट्रीट लायटी पेटनात. रातच्या वेळार चलयां लेगीत कामावेल्यान सुटून ह्याच रस्त्यावेल्यान वयतात. ताका लागून राती कडेन एकात्री घडणूक घडली जाल्यार ताका कोण जबाबदार असो प्रश्न उपरासले बगर रावना. हांव आसा वेर्ना IDC गेटीचेर, जी टायटन गेट म्हणटात ती गेटीचेर आसा आनी तुम्ही हांगा पळोवं शकतात हांगा फाटल्यान कितलो काळोख आसा तो. जाल्यार हो जो काळोख आसा तो पळयल्यार अशें दिसता की हांगा जी स्ट्रीट लायट आसा ती कंप्लिटली बंद आसा. आनीक फाटले कितलेशेच म्हयने जाले हांगा हांव जेन्ना लेबर्सां कडेन उलयतालो, जे कामाचे सुटोवन जे वयतात तेंचे कडेन उलयतालो, तेंचे कडल्यान जी म्हायती मेळ्ळी फाटले कितलेशेच म्हयने जाले जाल्यार हांगा ही जी लायट आसा, हांगा स्ट्रीट लायट आसा, हांगा असोच काळोख आसा म्हणटात ते. जाल्यार एक अजापाची गजाल की हो जो जागो आसा हो वेर्ना IDCचो मेन जागो, मेन एंट्रन्स तसोच मेन एक्झीट म्हणटात. जाल्यार हांगा काळोख असो पळयलो जाल्यार खुबशे अशे प्रश्न येतात की प्रशासन हांगा केन्ना लक्ष घालतले, कित्याक हांगा मेन जागा असल्या कारणान हांगासल्यान भायर वचपाक येवपाक खुबशीं चलयां सुद्दां काळोख जातकीर ती आपले घरा वचपाक लागून हांगा बसीक रावतात ती आमी पळयतात. पूण हांगा काळोख आशिल्ल्या कारणान खुबशे लोक आमी अशें पळयल्यात मोबायलाचे फ्लॅश लायट पेटोवन वाट सोदीत म्हणटात तशें मोबायलाची फ्लॅश लायट पेटोवन आपले बसी कडेन बस स्टॉपार वयतात, तेवूय आमकां दिश्टी पडटा. सो हांगा प्रश्न असो येता की हो जो काळोख आसा हो वेर्ना IDCन ही जी मेन जाग्याचेर ही स्ट्रीट लायट बंद पडलेली आसा ती. सो अशी करता ह्या माध्यमांतल्यान ह्या न्यूजांतल्यान एक अशी मेसेज प्रशासना कडेन पावतली की वेर्ना IDCन हो जो काळोख आसा तो काळोख बेगीनचे बेगीन हांगा जे लायट्स स्ट्रीट लायट जे पोल्स आसात ते स्ट्रीट लायट्स कनेक्शन बेगीनचे बेगीन येतले आनी हांगा उजवाड जातलो. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर, वेर्नासून. बोरीमोळ केपेंच्या खेळा संकुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. खेळा प्राधिकरणान ताची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ताची बिकट स्थिती जाल्या. आशी कुशीक टायल्स पडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात, तशेंच मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध ना. देखून संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालचें म्हूण मागणी जावपाक लागल्या. केपें सांगे मालात आशिल्ल्या एकमेव अशा खेळा संकुलाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. कितलोसोच तेंप जालो ह्या खेळा संकुलाची सारकी देखरेख जावना. फाटी वॉकिंग ट्रॅक घालपाच्या कामा वेळार मातशी देखरेख केल्ली, पूण उपरांत ह्या संकुलाचेर पुरायेन आडनदर जाल्ली दिसून येता. आशी कुशीक टायल्स पडल्यात, झाडां झुडपां वाडल्यात. स्विमींग शिकपाक येतले जाल्यार स्विमींग पूल आसा पूण कोच ना. अश्यो जायत्यो मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान हालीसराक लोक चडशे हांगा येवपाक पळयनात. हे विशीं खेळा मंत्री तशेंच थळाव्या आमदारान लक्ष घालचें अशी मागणी जावपाक लागल्या. तुमी पळयता हांव आसा बोरीमोळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान, म्हाज्या फाटल्यान पळयता तुमी स्विमींग पूल आसा. हो प्रश्न स्विमींग पुलाचोच ना, केपें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टोटल जे फॅसिलिटीज आसा, एक म्हणल्यार
फुटबॉल ग्रावंड तेजी पीच आसा पळय टोटली रफ जाल्ली आसा. तशेंच फक्त खेळटा म्हणटा बॅडमिंटन एक कोर्ट, बाकीचे सरावंडींग पळयलें जाल्यार सरावंडींग टोटली निग्लेक्टेड केल्ले आसा. थंय टायल्स उडयल्ले आसा, खंय तरी जे प्रिमायसीस आसा हेजे कॉम्प्लेक्साचे थंय झाडां जाल्लीं आसा. हेजी जे फेन्सींग आसा ग्रावंडाची सभोवती ते कळमेल्ले आसा, अर्दी कट जाल्ले आसा. स्विमींग पुलाक जो मेन म्हणल्यार कोच आसता तो कोच अनेबल आसा आनी फक्त जे लायफ गार्ड आसा तेच लोकांक स्विमींगाचे हांगा शिकयता. पूण खंय तरी हेजे कडेन टोटली निग्लेक्ट जाल्ले आसा. खंय तरी हेजेर स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडेन लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर केपेंच्यान कृष्णानंद पेडणेकर. केंद्र सरकारान जायत्या राज्यांनी एम्स हॉस्पिटल उक्तें केलां. गोंयांतूय हे हॉस्पिटल येवचें हाचे खातीर आमचे यत्न सुरू आसात. आपूण दिल्ली वचून केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांची भेट घेवन एम्स हॉस्पिटला विशीं चर्चा करतलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. तशेंच प्रोटॉन थेरपी ही कांकाची दुयेंसां वयली प्रभावी उपचार पद्दती गोंयच्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत सुरू करपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. आम्ही ऑलरेडी जागो आयडेंटिफाय केला, जे ते आम्ही प्रोटॉन थेरपी आम्ही इन्क्लूड करपाचो आमचो इन्क्लुझिव्ह थॉट प्रोसेस आसलो. म्हणजे लोक फुडले 25 वर्सांनी चिंततले की ह्या मनशान योग्य ते निर्णय तेन्ना घेतले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.